हांवें सांगलें ह्या कंतिगेंत ह्या गितांत 6 स्टांजा आसात म्हणून. पयल्या स्टांजांत 12व्या स्टांजा म्हणसर देव आमकां मोगांत भेट केल्ल्या वेळार आमचें तें कितें घडटा, कितें अनुभव जाता, कितें आमी आशेतावंगी म्हणून. अशे विशयेंत पयल्या 12 स्टांजांत तो आमकां दाखोवन दिता. हांव ती वाचतां. Where have you hidden, beloved, and left me mourning? You fled like a stag. After wounding me, I went out calling you, and you are gone. खंय धांवलोय तूं म्हज्या मोगा, आनी म्हाका एकसुरे रडोवंक तुवें सोडलाय. तूं एका डियरा बरी डियर कळ्ळें धांवलोय, तुज्या फाटल्यान हांवूय धांवन आयली आनी तुका परतून परतून आपयलें, पूण तूं न पयस जालोय. हाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार देवाची भेटवणी, मोगाची भेटवणी मोटवी एका घडयेची या एका मिनटाची. एका घडयेन संपूर्ण आमकां कंप्लीट मोगान तो भरता, मोगाचो उमाळो जाता. तो त्या मोगाची भेट एका बलये बरी. मोग देवाचो मोग एक बली म्हणल्या बरी, बलयेन तालवारीन आमचे काळीज पापसल्या बरी जाता मोगान. कशें एक स्त्रियेक चेडवाक एका चेड्या चल्यात मोगान भरलेल्या वेळार आनी तो औचित्य मेळिल्ल्या वेळार कितलो संतोष ताका भरता गी. तो संतोषाचो उमाळोसो एक बली म्हणल्या बरी जाता. तशें देवाची भेट आमच्या जिविताच्या आत्मी जिवितांत ती भेट एक मोगाची बाली जाता. बालयेन काळीज तोप उरल्या बरी जाता. त्या खातीर तसले परिस्थितींत आशिल्ले मनीस ह्या परी गायन करता. वेर हॅव यू हिडन, बिलावेड. म्हज्या मोगा खंय तूं लिपोवन रावलोय म्हळ्यार तसलो अनुभव भोवच मोठो. मोठो म्हळ्यार भोवच मोठो. तो अनुभव जाल्या उपरांत देव लिपता, आमची सदांची जिणी उरता. पूण तो आशा सोडून येता, सोडून आनी सोडून वता. कशें उदक कोतकोतून आयलेल्या वेळार तें वोमता तागी, तशें मोगान भरलेल्या वेळार आमचें काळीज भरोवन येता आनी आशा येता मोगाक परतून मेळोवंक. आमचो आत्मो जावन आसा देवाची पोतीन. देव जावन आसा आमच्या आत्म्याचो पोती. आमची जिवीत जावन आसा देवाची पोतीन. देव जावन आसा आमच्या आत्म्याचे, आमच्या जिविताचो पोती. अशें ही पोतीन, देवाची पोतीन म्हणजे आमी, आमचो आत्मो, आमचो स्पिरीट आमच्या पोतीक म्हणजे देवाक आमी आशेता. त्या आशेन बरोवन, त्या आशेन बरोवन ओमतोन कोतकोतोन येता आसतना आमी देवाक बोब घालता आनी म्हणटा, म्हज्या मोगा खंय तूं लिपलोय, खंय तूं धांवलोय. वेर हॅव यू हिडन, बिलावेड, एंड लेफ्ट मी मोर्निंग. हांव हांगा रडोवन उरलां, एक सुरो उरलां. कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय, एक सुरेन सांडलाय. वेर हॅव यू हिडन, खंय तूं लिपोवन आसाय, बिलावेड, म्हज्या मोगा. यू फ्लड लायक ए स्टॅग. हांव हांगा तुका आशेवन, तुका लाल्योन, तुका सोदून हांव रडटां, हांव बोब घालतां, हांव दूख घालतां, पूण तूं नाय. यू फ्लड लायक ए स्टॅग. तूं एका डियरा भशेन धांवलोय, तूं लिपलोय, न पयस जालोय. खंय गेलोय म्हूण म्हाका कळना, पूण म्हाका आशेता हांव खंयच्या कुशीन गेल्यार तूं न पयस जालाय.
Where have you hidden, beloved, and left me mourning? हांव आनीक रडोन आसा. You fled like a stag. तूं एका मेरू भाशेन लिपोन रावलोय. म्हाका दिसनाय. I went out calling you. तूं धांवलोय तुज्या फाटल्यान, तुका आपोवन, तुका बोबमान, तुज्या नांवान राव राव म्हणून बोबमान हांव आयलें. You fled like a stag. I went out calling you. तुज्या फाटल्यान तुका बोबमान हांव फाटल्यान आयलें. But you were gone. पूण खंयच म्हाका मेळ्ळो नाय. खंय आसाय म्हज्या मोगा? खंय तूं लिपोन आसाय? म्हजें काळीज तुजें तें ओडटा, तुका आशेता, तुका लालयता, तुजे शिवाय म्हाका जिवंक जायना. म्हळ्यार आमकां देवाची मोगाची भेट जाल्ल्या वेळार मागण्याच्या जिवितांत, गुपीत जिवितांत देवाच्या मोगाची भेट जाल्ल्या वेळार आमकां देवा थंय ओडणी येता. ती आमकां सोंसूंक जायना. कशें एका स्त्रियेक, एका चलयेक ताच्या मोगाच्या चल्या थंय ओडणी येता गी, तिका सोंसूंक जायना गी. पळया म्हूण जाता, ताचो फोटो काडून पळयता, ताचें उतार आयकूंक आशेता, ताचें स्वप्न येता. तशेंच आमचो आत्मो म्हणजे देवाचे पतीन, आमचें जिवीत म्हणजे देवाची चली जावन आसा. आमी देवाक आशेता. दीस रात ताचे ते आमकां ओडणी येता. आमकां देवाक आमी आशेता. देखून वेर हॅव यू हिडन? तूं खंय लिपोन आसाय? आतां आमी संक्षिप्त तरान ह्या उतरांचो अर्थ करूंक जाय. वेर हॅव यू हिडन म्हणटा ती देवाची पतीन म्हणजे आमचे जिवीत, आमचो आत्मो, आमचो स्पिरीट. वेर हॅव यू हिडन म्हणटा देवाक. देवाक तूं खंय लिपोन आसाय म्हज्या पती? म्हणजे देवाक पळोवंक आमचो आत्मो आशेता, निजाकी आशेता. आमी बरी जिणी जियेल्ल्या वेळार, न्हयच त्या स्थितीर आसल्या वेळार मागण्याच्या जिवितांत देवाक पळोवंक आमी आशेता. हय, आमी मागणें तशें सांगता. कांतारांनी तशें म्हणटा, जर तर आमी देवाक पळय जाय, समजून घेया भावा भयणीनो, जर तर आमी निजाकी पळोवंक मेळोवंक आशेता तर जाल्यार आमी समजूंक जाय तो खंय आसा म्हणून. शिवाय देव जर तर उदेंती थंय गेलो तर जावन आमी अस्तम ते कवतुंगय आसा म्हूण धांवल्यार मेळना आमकां. देव उजव्याक गेला तो जाल्यार धावेक धांवल्या वेळार आमी मेळना. खंय देव आसा पळय त्या कुशीक आमी वचूंक जाय. खंयच्या मनशाक मेळ्ळा जाय जाल्यार तो असल्या कुशीकच आमी वचय, असल्या कुशीकच वच जाय, शिवाय दुसऱ्या कुशीक वचचें न्हय. तर ही पतीन आत्मीक जिणेची, देवाची आत्मीक आमच्या आत्मीक जिणी म्हणजे आमची आत्मीक जिणी देवाची पतीन आपणाच्या पतीक आशेता आनी म्हणटा खंय तूं लिपोन आसाय गी म्हणून. आमी खंय तो लिपोन आसा गी म्हणल्यार समजा जाय. पयल्या सुवातेर आमचो देव, आमचो जेजू क्रिस्त, आमचो रचणार, पसणार आनी सांबाळणार, आमचो सोडूनदार त्रिंदादीचो दुसरो जावन आसा. सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी. म्हळ्यार आमकां जर तर ताची वळख मेळा जाय जाल्यार आमी त्रिंदादी थंय गुवा जाय. शिवाय संवसारी वस्तू थंय न्हय, कुडीच्या कुशलाय थंय न्हय, वेळ पाड करचो न्हय. पवित्र त्रिंदा थंय गुळा जाय. कित्याक जेजू क्रिस्त त्रिंदादीचो दुसरो जण पवित्र त्रिंदादीन आपणाची वस्ती करता. भाव भयणीन समजून घेया. तूं जर तर निजाकी खंय आसाय म्हज्या मोगा म्हणटाय
जर तर तुका तो तुजो मोग जावन आसा ताणें आसचे थंय तुवें वचा जाय. थोडे फावटी आमी म्हणटा तूं खंय रावताय म्हूण, ती खंय रावता म्हूण आनी विसर पडटा, म्हळ्यार मोग ना म्हणत. जर तर आमकां देवा थंय निजाके मोग आसा, ताचे थंय गोंक आशा आसा, ताका मेळोवंक आशा आसा, तूं खंय आसाय म्हज्या मोगा म्हूण भोब मारता, रडटा, आशेता, लालयता जाल्यार तो खंय आसा म्हणून आमी समजा जाय पडटा. आमच्या बोवाडता प्रमाणे, आमच्या कातोलीक त्रिकोण्या प्रमाणे देवाचो दुसरो जण जेजू क्रिस्त आमचो सोडूनदार पवित्र त्रिंदादीन वस्ती करता. देखून आमचो बोवार्थ पवित्र त्रिंदादीन दृढ जावंक जाय. शिवाय आमच्या कुडीच्या कुशालयान दुसऱ्या थंय वचूं न्हय, म्हळ्यार आमी बोवार्थाचे जिणेन जिवंक जाय. तो बोवार्थी पवित्र त्रिंदादींत ताणें ताचे वस्ती करूंक जाय. आमच्या जिणे भितर, आमच्या जिवितांत पवित्र त्रिंद वस्ती करता. त्या त्रिंदादीक अरदान करचें, ताका मान दिवचो, ताका होगोळचुचें, ताच्या कुशे प्रमाणे जिवोवचें. हें जावन आसा आमी क्रिस्ता थंय सोडूनदारा थंय परतुचें. खंय आसाय म्हज्या मोगा म्हूण आमी म्हणटा. तूं जर तर खंय आसाय म्हज्या मोगा म्हणटाय आनी दुसऱ्याच कुशीनी तूं वेताय, दुसऱ्याच संगतीन तूं लब्धन आसाय, तो तुजो मोग घे. जर तर सोडूनदार जेजू क्रिस्त आमचो मोग जाला जाल्यार तो खंय आसा पळय, खंयच्या स्थितीन आसा पळय, खंय मेळटा पळय, थंय तुवें गोवंक जाय. हें राजांव जावन आसा. जेजू क्रिस्त त्रिंदादीचो दुसरो जण, पवित्र त्रिंदादीन तो वस्ती करता. ती त्रिंदाद आमच्या अंतस्करणान जी येता, आमच्या काळजांत, आमच्या आत्म्यान जी येता, तर आमी आमच्या मागणांत, आमी आमच्या गुपी जिणेंत, आमच्या ध्यानांत, आमच्या सदांच्या जिणेंत त्रिंदादी थंय पोचोवंक जाय. त्रिंदाद जावन आसा आमच्या बोवार्थाचे मूळ गुपीत मिस्टर जावन आसा. त्या मिस्टरा थंय आमी पातयेवंक जाय. शिवाय दुसऱ्या थंय आमी वेचे न्हय, तर देवाक आमी आमच्या मोगा म्हूण आशेता, खंय लिपलाय म्हूण आमी बोब मारता. तें निजाके सत जालें तर जाल्यार आमी मिस्टराच्या त्रिंदादीच्या मिस्टरांत कितले जियेता म्हळ्यार समजूंक जाय. दृश्टांत बापा, आनंद बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हणटा आसतना आमकां अनुभव जाता की बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता म्हणून. आमी कुर्साची उर काडटना आमी तशेंच परतून म्हणटा. आमी हर एक मागणें देवाच्या नांवी सुरू करता, देवाच्या नांवी अखेर करता. ते जाल्यार आमकां उडास येता की. तर आमच्या सदांच्या जिणेंत, सदांच्या मागण्यांत हें आमी समजूंक जाय. आमकां अनुभव दिल्लो जेजू क्रिस्त त्या त्रिंदादींत वस्ती करता. आमी जर तर आमच्या जिवितांत, आमच्या मागण्यांत, आमच्या सालीन त्रिंदादी थंय परतू, ताचो अनुभव परतून आमकां मेळटा. जर तर आमी त्या त्रिंदादी थंय परतना जाल्यार ताचो अनुभवा बदला दुसऱ्याचो अनुभव मेळटा, दुसऱ्या संगतीचो अनुभव मेळटा. थोड्या फावटी ते दुसऱ्यो संगती ह्या अनुभवा आड जाल्ले जावन आसा. म्हळ्यार जर तर तुका जाय जाल्लो मनीस उजवे कुशी आसा, तूं ताका पाठ करन दावे कुशी वेताय तर जाल्यार तुका तो मेळना. जर तर तूं देवाक जेजू क्रिस्ता सोदताय तर जाल्यार तो त्रिंदादीन तो जिवन आसा. वय तूं त्रिंदादीन जिवोवच्या बदलाक कोणसारचे कुशालयांत, थोड्या फावटी कोट्या कुशालयाक लब्धन आसाय तर जाल्यार कसो मेळचो तुका तुजो पती. तर जर तर देवाक आमी वेर हॅव यू हिडन बिलावड म्हणटा, खंय तूं लिपोवन आसाय म्हूण बोब मारता, आमी समजूंक जाय तो लिपोवन आसा पवित्र त्रिंदादीच्या मिस्तेरांत. पवित्र त्रिंदादीचो भावार्थ आमी गूण करीत जाय, दृढ करूंक जाय. तेन्ना
आज न्ही जाल्यार फाल्यां न्ही जाल्यार परवां तो आमकां रूप मेळटालो आनी ताचो अनुभव भोगचे देणे आमकां फावो जाताले. देव बरें करूं.